बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. देवाची कृपा आनी शांती ह्या दिसाक तुमकां आवडेता आनी माई मोगाचो येवकार ह्या मागण्यान. देवाची स्तुती करूंक आमी गायन करुया. वी आर हियर टू प्रेज यू. We are here to praise you. Lift our hearts and sing. We are here to give you the best that we can bring. And it is our love rising from our hearts. Everything within us cries, Abba, Father. Help us now to give you pleasure and delight, heart and mind and will that say, I love you, Lord. We are here to praise you. Lift our hearts and sing. We are here to give you the best that we can bring. And it is our love rising from our hearts. Everything within us cries, Abba, Father. Help us now to give you pleasure and delight, heart and mind and will that say, I love you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 विलापाच्या पुस्तकान आवेसवर 3:30 अशें म्हणटा, सर्वेस्पर कोणाकूच सदांच आपणांतान पयस दवरचो ना. सर्वेस्पर कोणाकूच सदांच आपणांतान पयस दवरचो ना. आमच्या मागण्याचो विशय, हिंडांतली सोडून गेल्या तिका सोदूंक वेचो ना काय. हिंडांतली सोडून गेल्या तिका सोदूंक वेचो ना काय. मातेवाच्या वर्तमानांतले 12:12. सरकार आनी संवसाराचो दोनी देव आमचे मदें हाजीर जाला उंड्याच्या रुपान. तो आमकां मेळूंक आयला, आमचे लागीं उलोवंक सोदता, आमचो ताळो आयकूंक रावता. आमी ताचे लागीं उलोवया, ताचो मोग अनुभवया. आनी ह्या वेळार सोगले खालतिकायेन मान बागोवन सोम्यांक नमस्कार करुया. नमस्काराक गायन करुया. आयल्या बापा तुज्या पांयाशी. आयल्या बापा तुज्या पांयाशी, कोच्याक स्तुती आराधन. आयल्या बापा तुज्या पांयाशी, कोच्याक स्तुती आराधन. जेजू आमचो बोदयाळ, सरपटून कोतांव नमस्कार.
जेजू आमचो बोदयाळ सरपटून कोतांव नमस्कार आयल्या बापा तुज्या पांयाशी कोच्याक स्तुती आराधन आयल्या बापा तुज्या पांयाशी कोच्याक स्तुती आराधन जेजू आमचो बोदयाळ सरपटून कोतांव नमस्कार जेजू आमचो बोदयाळ सरपटून कोतांव नमस्कार सगळे म्हणुया हालेलुया 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 दुनिया देवाक आमी बाकाणी दिवया अर्गां तुका जेजू दिनवास तुका जेजू महिमा तुका जेजू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया वंदन तुका जेजू दिनवास तुका जेजू वाकाणी तुका जेजू जय जय सर्वेस्परा तुका सगळो अनुदानी मान प्रेज यू जीसस थँक यू जीसस हालेलुया हालेलुया स्वर्गार आनी संवसाराचो दोनी आख्खे सृश्टीचो तो मालीक तो आमचो रोसनार आमी ताच्यो चोरवाक वेल्ल्यो शेळयो सोम्या तूं आमचो मोग कोत्ताय सैतानाच्या ताळणेंतलो तूं आमकां निवाडटाय तुज्या हातान आसा आमचें जिवीत सगळें बरें तें तूं आमकां फावो कोत्ताय आमचो राखणो तूं कोणीच न्हिदनाय जेमेनाय सर्वेस्पोर आमकां राखता आमचेर आपली सावळी घालून आमकां सांबाळून दवरता जेजू तूं संवसाराचो उजवाड त्या उजवाडान तूं आमकां स्वताची वाट दाखयताय असल्या आमच्या मोगाच्या देवाक गितांतल्यान दिनवासुया गायन करून तुजे उपकार दुनिया कशे बादयतेल्या E12 पेज 84 पयलो आनी तिसरो श्लोक आमी गायतेल्या तुजी बरेपणा कशी नियाळल्या तुजो गणित मोग कसो म्हूण मेस्तेल्या तुजी पदवी मोहिमा कशी पळयतेल्या तुजे उपकार दोनिया कशे बादयतेल्या स्वर्ग आनी संसार ही तुजी नवलां
चंद्र आनी सूर्य उजवाडाची मोत्या दान शुरातानी तुवें आमकां दिल्या सासणाच्या सासणा गायता तुजी मोहिमा तुजी बरेपणां कशी नियाळटल्या तुजो गणित मोग कसो म्हूण मेजतेल्या तुजी पदवी मोहिमा कशी पळयतेल्या तुजे उपकार दोनिया कशे बादयतेल्या तूं आमचो रोचणार आमी तुज्यो रोचना तूं आमचो रोम आमी तुका उडेता मोग तुजो सदांच करूंक ओत्रेकता सासणांक तुका बोगू लाल्योन लालेता तुजी बरेपणां कशी नियाळटल्या तुजो गणित मोग कसो म्हूण मेजतेल्या तुजी पदवी मोहिमा कशी पळयतेल्या तुजे उपकार दोनिया कशे बादयतेल्या बापा तुजो पवित्र आत्मो आमचेर धाड आनी पवित्र आत्म्यान आमकां भर हे वेळार पवित्र आत्म्यांक गायन करुया हे बापाच्या आत्म्या ओतोय तुजो पवित्र आत्म्या आड पृथ्वेक नव्या रुपान ओतोय तुजो पवित्र आत्म्या आड पृथ्वी नव्या रुपान तानेला तुजे जोरी दी आमकां तेजी वेवदो तानेला तुजे जोरी दी आमकां तेजी वेवदो ये बापाच्या आत्म्या
ये जेसूच्या आत्म्या ये मोगाच्या आत्म्या मोगाच्या आत्म्या ये बापाच्या आत्म्या ये जेसूच्या आत्म्या ये मोगाच्या आत्म्या मोगाच्या आत्म्या आत्मो मोजो आशेता तुका तुजे विंजियोंक नाका आत्मो मोजो आशेता तुका तुजे विंजियोंक नाका बोर तुज्या मोगान म्हाका दिता वारगा तुका बोर तुज्या मोगान म्हाका दिता वारगा तुका ये बापाच्या आत्म्या ये जेसूच्या आत्म्या ये मोगाच्या आत्म्या मोगाच्या आत्म्या ये बापाच्या आत्म्या ये जेसूच्या आत्म्या ये मोगाच्या आत्म्या मोगाच्या आत्म्या. Praise the Lord. Hallelujah. आर्गां तुका जेजू दिनवास तुका जेजू मोहिमा तुका जेजू हालेलुया हालेलुया हालेलुया. जोबाच्या पुस्तकान आवेसूरीक वोळ 5 आमकां मेळटा. जोब आपल्या भुरग्यां पासत देवाचे बोगसणे मागता. हे पोरी जायतीं जेवणां जाल्या उपरांत तांकां निर्मळवायचे खातीर जोब तांकां आपूण धाडटालो आनी दुसऱ्या दिसाच्या फांत्यार आपल्या जोण एकल्या भुरग्या खातीर उज्यान लासून योद्न कोत्तालो. घडये म्हज्या पुतांनी पातोक आदारलां आनी देवाची निंदा केल्या जायत अशें दर एक पावट तो म्हणटालो. मोगाच्यानो अशेंच आमी आनी आमचीं भुरगीं चुकता आनी देवाचे निंदा कोत्ता आनी आमी दापणें घालता. कितलो जेवणाचो विबाड आमी कोत्ता. सोरो पिवन आमची कूड बोश्टायता. अमर्यादेचें न्हेसप घालून दुसऱ्याक पातकाचो सोयीक जाता. फोनोग्राफी पोजणी फिल्मां पळोवन आमी आमचेर ओडूश ओडून हाडटा. असल्या सगल्या आमच्या आनी आमच्या भुरग्यांचे आमी आमचे गुन्यांवां खातीर जोबा भाशेन देवाची काकलूत मागुया आनी आमी सगलीं बरोबर म्हणुया. सायबा आमी चुकल्यांव आमकां बोगोस आमची काकलूत कर. सायबा आमी चुकल्यांव आमकां बोगोस आमची काकलूत कर. सायबा आमी चुकल्यांव आमकां बोगोस आमची काकलूत कर.
आमी गायन करुया I4 पेज 117. दयाल देवा काकलुतीच्या बोगोस बापा मोकाच्या बापोय म्हणो आडवो नाका भुरग्यांक तुज्या सोड नाका आयक जेजू हांव काकलूत मागता दितलोय म्हूण पात येता सोर म्हज्या पातकांक कंटाळटा आयच्यान ती सोगली सांटा आयक जेजू हांव काकलूत मागता दितलोय म्हूण पात येता सोर म्हज्या पातकांक कंटाळटा आयच्यान ती सोगली सांटा. देवाचो सोब तूं आयलोय देवून संवसारान जिविता सोब तूं तुका आयकूंक रावता उलोय आमचे कडे उलोय जागोय आमची मोनां जागोय बोर आमची तोंडां तुज्या शब्दान बोर मोगाचें जावं दी आमचें उतर हें देवाचें उतर आयकूंक आमी सगलीं उबी रावया. मातयेवाच्या शिवर्तमानान आवेसवर उठरा ओळी 12 ते 14. तुमकां कितें दिसता कोण एकल्याक मनशा कडेन 100 शेडयो आसल्यो आनी तातूंतली एक सांडली जाल्यार न्हंय दोंगराचेर सोडून हिंडांतली कडसरून गेल्या तिका तो सोदूंक वेचो ना काय. आनी हांव तुमकां खरेंच सांगता ती मेळ्ळी जाल्यार सांडूंक नासलोल्या न्हंय शेळयां परस हिचे विशीं ओदीक खुशाल जाता. तेच परी ह्या धाकटुल्यान भितरलोय एकलोय इबाडलोलो स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक नाका. देवाचें उतर हे. सगलीं बसुया. नियाळ. देव आपले पोरचेक केन्नाच सांडिना आनी सांडचोय ना. आदल्या कोरारान सुटकेच्या पुस्तकान आवेसवर 10 ओळ 22 आमकां मेळटा. देव आपले पोरचेक पांय भिजय नासतना दोरयांतल्यान सुकी वाट करून चलून पोलतोड उतरून शिकेली. 19 आनी 20 वळीन मेळटा. देव आपले पोरचेक कसो सांबाळटा. इस्रायलाच्या लस्करा फुडें चलतलो तो सर्वेस्पराचो दूत तांचे फाटल्यान येवन रावलो आनी तेच भाशेन कुपाचो खांबो फुडें आसलो तो तांचे फाटल्यान येवन रावलो. हे पोरी तो इजिप्तकारांच्या आनी इस्रायलाच्या फौजे मैदाना मदें रावलो. काळोख जातोच त्या कुपान रातीक उजवाड दिलो आनी अशें सगली रात दोनूय फौज्या मांडा मदें
कसलीच लढाई जाली ना. नव्या करारान जेजू सोर्गीचें सूख आनी आपलें देवपण सोडून मनीस जावन संवसारान येता, कित्याक सांडलोल्यांक सोदूंक. देवाक जाय आमी ताच्या सांगाताक जियेलोलीं. हें करूंक जेन्ना रोचना विसोत्ता आनी देवा सोरशिल्ली पयस वेता, तेन्ना त्या मनशाक जेजू सोदूंक भोंवता. जेजू सांडलोले शेळयेक सोदूंक वेता, पूण ती पयस पयस वेता. देवाचे नोदरेंतली ना जाता, तोरूय पूण जेजू तिका सोदूंक भोंवता. कित्याक जेजूचें काळीज मनशाच्या मोगान लासता. ताका आमचें एक एकल्याचें पडलोलें आसा आनी ताका नाका आपली एक देखून शेळयेचो नाश जालोलो. जेजू दोयाळ, मोगाल, काकलुतसार आनी भोगसोण्याचो सागोर. आमचो देव फॉर्मण मात्ता तसलो न्हय. पातका वरवीं आमी पयस वेता, आमी सांडटाव. सांडलेली शेळी मेळटूच तिका भोगसूंक तयार आसा. तिका तो वेंगूंक सोदता आनी खुशालपण भोगूंक आशेता. खरेंच जेजू बरो गवळी. आपल्या सांडलोल्या शेळयांक तो केन्नाच परो घालिना, पूण सोडून काडटा. एक गवळी ताची जबाबदारी शेळयांचो हुस्को घेवन तांकां सांगाताक दवरून. हो जेजूचो हेतू हिंडांतली सांडलोली शेळयेक सोदून काडूंक. संवसारान सांडलोल्यांक आनी काळोखांत आसलोल्यांक सोडवून दिवपाचो जेजूचो हुस्को. आमच्या जिवितांत जायतीं सांडलोलीं आसात, तर तांकां जेजूच्या नांवान सोदूंक, तांकां भेट दिवंक, नवें जिवीत वांटूंक आमी वावरूंक प्रयत्न करुया. इल्लोसो वेळ आमी आमचेच नदर मारून पळोवया. हांव ही देवाची शेळी खंय आसा? देवा सांगाताक आसा ओ पयस पयस गेल्या? हे वेळार कांय आमची मागणी बापाक उबारुया. आमचो जबाब जातलो, दोनिया देवा भोक्तीपणान मात्ता उलो आयक आमकां. सगळीं म्हणुया. दोनिया देवा भोक्तीपणान मात्ता उलो आयक आमकां. आमच्या ओत्मीक गवळ्यांनी पोरचेक बरो चोरो दिवन ओस्कोत जाल्ल्यान वेंगोवंक, प्रोस्नांक सांपडलेल्यांक आयकून घेवंक, दुखेस्त जाल्ल्यांक बुजवण दिवन पोरचेची निगा घेवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जबाब: दोनिया देवा भोक्तीपणान मात्ता उलो आयक आमकां.
आमच्या सरकारी वडिलांनी आपापलो दोर पाळूंक कसल्योच आडखळी घालिना जावं, पूण वेगवेगळ्या धर्मां वरवीं तांचे मोदें एकचाराचें मौन आनी भाव भयणीपणाचे बांदपास अदीक घट करूंक सगले सवलती आनी सोंपेपणां तांणी दिवंक बापाची कृपा मागुया. जबाब: दोनिया देवा भोक्तीपणान मातां उलो आयक आमकां. आपसुवाटपणान जियेतल्या दर एका मनशाचें काळीज देवाच्या मोगान भरोवन देवाचे आनी पेल्याच्या मोगान सेवा करूंक कुशालकायेन फुडें सरूंक बापाची कृपा मागुया. जबाब: दोनिया देवा भोक्तीपणान मातां उलो आयक आमकां. आमचे क्रिस्ती कुटुंब जेजूच्या शेगुणांनी नेटयलेले जावं. कुटुंबाच्या वांगड्या सोवे मोग हुस्को समजिकाय आसोन तांणी कुटुंबाची काळजी घेवन बापाची कृपा मागुया. जबाब: दोनिया देवा भोक्तीपणान मातां उलो आयक आमकां. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे रेलिकेची दाखोवन चालू आसतना हे दाखोवणेचो फळ कसो आमचो बावाट आमी कोलावंक आनी आमकां नवसरून आमचे मोदें आसलोले भावपणाचे बरे संबंद अदीक घट करूंक आनी शांती समाधानाची एकचार बांदूंक हाडपाचो रस्तो दवरूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. जबाब: दोनिया देवा भोक्तीपणान मातां उलो आयक आमकां. आमच्या मनांतली आनी काळजांतली भावनां ह्या वेळार देवा मुखार उबारुया. जबाब: दोनिया देवा भोक्तीपणान मातां उलो आयक आमकां. सगळीं दिमी घालुया आनी जेजून शिकयल्ले मागणें बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटा विघ्नांतली आमकां निवार. आमेन. सर्गींचे मायेक उलो करून म्हणुया. नमान रे कृपेन बुलोले सर्वेस पोत तुजे ताय आसा, ओस्त्र्या मोदें तूं सदो आनी सदोयचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन.